ती सगळी बांदकाम करून आमी आतां रिजायन जाता. 5 जाणां कितें जाता तूं म्हाका सांग. आमी गव्हर्मेंट सर्वंट विदाउट सॅलरी. आनी आमी कितें जायत जाल्यार आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म करता कित्याक आमी मामलेदाराच्या अंडर आहा. बुरलो तर हांबो तर बँड जालो जाल्यार ती पायपलायन म्हणूंक शकता आनी व्हडलेंय म्हणूंक शकता. प्रॉब्लम जावंक शकता आनी लायफ थ्रेटनिंग आमचे लोक मरूंक शकता न्ही असं केन्नाय कितें जालें जाल्यार. 4 मनशाचे पळय आतां गेल्या पावट हांवें ते मामलेदाराक कंप्लेन केलेले. मामलेदाराक सांगलेले दॅट अनलेस प्रॉपर एक एग्रीमेंट केलो विथ द कोण पळय लीज घेता ते माणूस पळय कोण लीज घेता तेजे कडेन एक एग्रीमेंट करचें म्हणून. एग्रीमेंट करचें की तो पळयतलो ती माणूस पळयतलो तो सांबाळटलो आनी तशें कितें. आनी अनलेस दॅट एग्रीमेंट इज देयर ते माणूस तशें लीज करूं नाका. कित्याक दर वर्सा आनी दर पावटी जेन्ना पळय कोण माणूस लिजाक वता तेन्ना आमी आयकता की ते माणूस मोडटा. सो ताका लागून हांवें तो लेटर केलेले. पण म्हाका दिसता मामलेदारा कडेन एक्चुअली मामलेदार कॅन फ्रेम द रुल्स. मामलेदार कॅन फ्रेम द रुल्स एज पर दी मॅनेजमेंट ऑफ द बंस एंड ही कॅन अकॉर्डिंगली मागीर तो डिसायड करूंक शकता ते बाबा कोणाक लीज दिवपाची आसा. आनी कितें आसा ते कितें मामलेदारान पळोवंक जाय जे पळय कोण पळय लीज फॉलो करिना आनी जे पळय ते अमाउंट पळय डिपॉझिट करिना आनी हे करना डिफॉल्टर्स त्या डिफॉल्टरांक परत दिवपाचें न्हू म्हणून अशें आसा. पण तरी आसतना आमी आयकता की डिफॉल्टरांक पासून ते मामलेदार दिता. आतां हो इश्यू परत येता आनी जाता कितें निमाणें कितें जाता ते हे पळय हारसाण पळय जाता. हारसाण पळय भितर सरता ती सारकी आमची हिंगा पासून येता आमचे हारे सांकवार. आनी हारे सांकवार येवन सगळी बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय जाता. आतां तुमी आयकलां आसतलें की बणवल लेकाचे ते बरें उदक येता पळय फ्रेश वॉटर रेन वॉटर पळय जे पळय येता आनी ही हारसाण पळय येता थिंगासर ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन करपाक आमकां खूब त्रास जाता. हो बायोडायवर्सिटी मेंटेन जावपाक त्रास जाता. आदीं थिंगासर वॉटर्स म्हणून येताले आतां वॉटर्स येता म्हणून आमकां डिस्टन्स पडना. सो इट इफेक्ट्स द बायोडायवर्सिटी ऑफ द लँड ऑल्सो. आतां मानशेचें सद्याक चडांत चड पावस जालो आनी उदक मातशें चड जालें. सद्याक मानशेकारान ऑक्शन वाल्यान उदक भितर घेवंक ना. पूण तें उदक चड जालें पूण आमी ताका इंस्ट्रक्शन दिलां आनी आमचे हेजे टर्म्स एंड कंडिशनूय आहा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हें उदक बीन भायर सोडूंक जाय. तेन्ना तेणें उदक तो भायर वयता तेन्ना तो उदक सोडटा सद्याक. पूण आतां ते चडांत चड पावस जालो सद्याक डॅमाय बुडलेलीं आहा. तुमी पळयलें आसतना आमी तेजेरूय न्हय करना पूण आमच्या ऑथॉरिटी आमकां ऑर्डर दिल्ली आहा उदक जेन्ना शेतांनी चड जालें लोक आमकां सांगूंक येयलो आमी ताका सांगून रोखडेच सोडटा. 7 वर्सां जालीं खंय अजून पासून कमिटी फॉर्म जावंक ना नवी तेजेर इलेक्शन बी जावंक ना कित्याक ते बाबा पळय आतां आमचे कोण आहा ते आमी कोणाक प्रेशर करना. आमकां जाय आमी ताबडतोब आमी रेडी आमची ऑलरेडी टर्म्स जालो काबार वचपाचें. आमी एक्चुअली येन्ना इलेक्शन जावंक जालें तेणी कोणें ताबो घेवंक जाय हें आमचें म्हणणें. सो हेजे आतां मेंटेनन्स कोण करता हेजो पळयता कोण कित्याक ऑलमोस्ट मोडपाक पावला ही माणूस. तुमी हेजेर काय हे दिवना लेटर बी दिवना आमदाराक. आमी पळय PWD लेटर केले WRD लेटर केले मामलादाराक लेटर केले. आमकां ऑर्डर दिलेली केन्ना ती आमकां ऑर्डर दिली तेणी ऑर्डर ती आमकां दिलेली 18/2001 पूण ते कांय कारणां लागून वॉटर पायपलायन आहा तेका लागून वॉटर पायपलायन शिफ्ट सद्याक हेजे कॉलेप्स जावन आमचे स्लॅब पडटा हाला आनी ऑक्शन हेला तेका खूब त्रास जाता. तेन्ना आमची कम्युनिटीन आमी जायते फावट ते काडले फातर काडून हें करून पयलें तरी तें आतां निमणे ती पडपाचे हेजेर जाल्लेले आनी व्हेरी बॅड कंडिशन ते. तुमचें एलिगेशन बी आसा की तुमी कांयच पळयना म्हणून कित्याक तुमी गव्हर्मेंट पोस्ट होल्ड करता म्हणून तेजेर कितें म्हणटा आमी ते पळय आमी आतां ऑलरेडी आमचे टर्म्स एंड आमचे टायमाचेर हें जावन गेलें. आमी ऑलरेडी ती एक्चुअली ती मामलादार कोण आहा तेणी घेवंक जाय आसलें
ऍक्शन घेना इलेक्शन करूंक जाय न्हू तेणी इलेक्शन करपाक काय कमिटी वो कोण आहा तेणी करूंक जाय एक मिनिट हांव सांगू इलेक्शन म्हणटा म्हण हांव उलयतां आतां निजाचे शेतकार कोण ना एक पार्ट मामलेदारान शेतकारांक सगळे आपयले कमिटी न्याय करपाक ही एक्चुअली कमिटी फॉर्म कोण करता शेतकार करता आमी एडॉप कमिटी शेतकार कोण येयना म्हणून मामलेदारान आमकां एडॉप करून दिल्या आनी तूं म्हणटा ती 7 वर्सां न्हू ताका 15 वर्सां फुडें मायज जाली आसतली शेतकार कमिटी म्हणटा ती येना सगळी एडॉप कमिटी आमच्या फाटल्यान आसलो तितून हांव आसलो ती एडॉप कमिटी समजलो न्हू तेन्ना हांव आसलो त्या कमिटीन तेन्ना एडॉप कमिटी कोणे काडूंक जाय शेतकारांनी पण शेतकार कोणूच ना आता कितें जालां म्हाजें शेत तो रोयता समजलो न्हू तूं तशें जालां हें आनी शेतकार सारके शेतकार आहा ते कोणूच ना पण म्हाका सांग हेचो फुडार कितें हेंचो आता फुडार हांव तुका कितें सांगूंक शकता जर तो शेतकार तर सगळे येयत आदले आहा कोण आहा ते जाल्यार कितें तरी न्यू कमिटी करी येता न्हू शेतकार कमिटी म्हणून आयज तूं म्हणटलो आमकां आमी सारकें करना म्हणून आमकां हाली 5000 काडपाक आमकां रायट आहा तेज्या वयर आमकडे पयसो काडूंक जायना आमकां मामलेदाराची सायन हाडची पडटा मामलेदाराचे सायनी हाडपाक हेचे राटावडी कोत्ता म्हटल्यार मामलेदार चेंज जाता आतां पळय तेजेर राटावडी करी आमी चॅकीचेर हे करपाक सायन मारपाक चेंज जालो मामलेदार आमी कितें करपाक तूं म्हाका सांग 5000 कितें जाता तूं म्हाका सांग आनी प्रश्न असो आहा की डिफॉल्टरांक परत हे मेळना ना आमी ह्या वर्सा कांय कोणाकूच दिवंक ना बरें आमकां आतां जाली 3रे वर्स कंप्लीट जाला आमी एकूच पावट माणसाची हे केलें ऑप्शन केलां ते म्हटल्यार आतां गेले पावट पासून माणसाच्यो आमी ताका मोदें दिलां कित्याक दिलां हे मॉडर्न गेलेलें आनी आमचे कडेन पयशे नासलेले हे करपाक आनी आमचे कडेन काडपाक पयशे आमकां पावर नासलो आमी ते कडले पयशे घेवन एडवान्स एका आमी बोमसायकाराक आमी उदार रावन ते कडेन मागोन आमी ते हे घातलां आनी ते नुस्तें विकून आमी ते रिणां फारीक केलेले आहा आमी हे तुका हांव सांगूंक शकता आता माझे म्हणणे अशें आहा आता टेनन्स एसोसिएशन खरें तर सिरियस आसा हे सांबाळपाक ही शेतां सांबाळपाक और अशें बांद मोडना जावपाक जाल्यार तेणी म्हाका दिसता एक PIL फायल करचें हायकोर्टान जे भाशेन हांवें आतां तुमी आयकलां आसतलें की बोंडवल लेकाक लागून आमी एक PIL फायल केली कित्याक फायल केली बिकॉज ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ द लेक नॉट टू एड्रेस एनी अदर इश्यूज बट टू कन्जर्व द लेक तेच भाशेन टेनंट्स एसोसिएशन तर इतले सिरियस आसा जाल्यार तेणी एक PIL फायल करचें कोर्टान आनी नेम द मामलेदार फॉर नॉट टेकिंग एक्शन so that the mamladar can follow the steps of the court. Okay, Renet भितर कसो इन्वॉल्व जाता कित्याक ही इज ऑल्सो चेअरपर्सन सो ते तो नजरे गाडिना ह्या सरकाराच्या वाय ही नॉट गोईंग आता पळय हांव तेच सांगता तुका कोण पळय सिरियस आहा जाल्यार कशें वेदर इज अ विल देर इज अ वे आता तुमकां खरेंच तर तुमकां तर हें आसा वील आसा ती की बाबा आमी मामलेदाराक कंप्लेन करता मामलेदार एक्शन घेयना आनी हे आमची सगळीं शेतां पुट्टा खरेंच तुमकां कालाफुरचें पडलेलें आसा जाल्यार म्हाका दिसता हे टेनन्स एसोसिएशनान फुडें सरपाक बिकॉज दॅट द रायट बॉडी टेनन्स एसोसिएशनान फुडें सरचें आनी तेणी एक PIL फायल करची हायकोर्टान आनी आस्क फॉर कन्जर्वेशन अँड प्रोटेक्शन ऑफ द कझन लँड्स दॅट्स इम्पॉर्टंट दॅट इज इम्पॉर्टंट आणि हेजो 4 माणसांचो तेन्ना आमी उलयता जाल्यार ती मानस म्हणल्यार आजच्या डेटीक पडलेले आसा आनी तूं रेनेत कांयच पळयना आनी कांयच कंप्लेनी ना कांय ना तो बेश्टी बसला ही इज एक्वायरिंग ऑल्सो गव्हर्मेंट जॉब सो हाव यू सी दिस ऑल द लिंक No, government job, that's a completely different story. But then Tenants Association, he belongs to the Comunidad of Kalapur. Now, कोणे तरी सिरियस एक्शन घेवचे इधर कम्युनिदादान घेवचे या टेनन्स एसोसिएशनान घेवचे ऑल लोकांनी घेवचे ऑल फार्मर्सान घेवचे 4-5 फार्मर्सान एकठांय जावन तेणे करूंक जाता पण म्हाका दिसता देर इज लॅक ऑफ दॅट विल पॉवर टू टेक दीस मॅटर फॉरवर्ड आनी ताका लागून इतली वर्सां अशेंच उरलेलें आसा आनी म्हाजो एक प्रयत्न कसो आसा म्हाका रिक्वेस्ट आसा आमचो MLA पळय जो आसा रुदोल्फ फेर्नांडीस ताणें हो इश्यू मांडचो बिफोर द मामलेदार ऑर बिफोर द कलेक्टर हो इश्यू मांडचो कित्याक आदी पासून आमी आयकलां की मामीन खूब वावर केलेलो आसा मामीन पासून प्रोटेक्शन ऑफ खाजन लँड्साक लागून तेणी ते एक स्टेडियम येवपाचो आसलेलो पळय पणजे तो तेणे ऑब्जेक्ट केलेलो
Why? Because she wants to protect agricultural land. So I think going by the steps of Amchi Mami, I think Rudolf should follow the footsteps of his mother and also take steps to take this to a logical conclusion. लोकांचे मागणी असा, why you are not taking initiative? Because you know the everything of this all the matters. तू कित्याक इनिशिएटिव्ह घेना आणि तू कित्याक फुडें वचना, अशें लोकांचे मागणी आसा. ना पण कितें आसता, आय एम नॉट अ गांवकार ऑफ दीस लँड. हांव गांवकार न्हू, हांव झोणकार न्हू, ना म्हण म्हाका झोण मेवना ना काय मेवना हिंगासर. आय कॅन टेक अप द मॅटर, बट सी मॅटर घेवपाक पासून जाय जाल्यार तुका PIL फायल केलेलो ताका पयशे जाय. टेनन्स एसोसिएशन हे सगळे एकठांय जावन तेंकडे पयशे एकठांय करूंक जाता न्हू तो ही केस फायट करपाक. म्हाजे लागीं सी वाय शूड I mean how much can I spend also in matters related to the village? हे गांवकारांनी पळोवंक जाय न्हू. हे आमचे गांवकार आहा, कोमनीदाद आसा, हे ते बॉडीज आसा. these bodies can act as a protective agencies. So why you are not taking the confidence to every जे कोण आसा तांकां? कॉन्फिडन्स पण तशें कितें ना. यू आर लेफ्ट अलोन समटायम्स इन द लिगल बॅटल. आतां हातून पासून पयशे भांडवल लेखन आमीच फुडें सरता. फुडें सरपाक ताका खूब प्रयत्न लागता आनी ताका ती फॉलो अप करूंक जाय. यू हॅव टू अटेंड केसीस, यू हॅव टू मीट द एडवोकेट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज. जायते इश्यूज आता पळय हे पासून घेशी तूं, वेदर इट इज हे आमचे इलिगल नर्सरीज इन द कोमनीदाद लँड, हे पासून इश्यूज पळय हांवें घेतल्या पळय ते. मानशेच्या एक पाड असेंब्लीन उलयलोलो की ही मानस जी आहा न्हू ती सारकी डिलेबरेटेड कंडिशनान आहा आनी ही मानस चड गरजेची आनी हेचें काम करतलो म्हणल्यार कितें हो रस्तो आख्खोच बंद करचो पडटा. कित्याक अशें हाफ सायड करूंक जायना. हे काम करतलो जाल्यार मोडूंक जाय. ताका लागून एक पाट हांवें 2 प्रपोजल घातले. एक ती मानस थिंगा क्रॅक जालेली आहा कळ्ळें न्हू. आनी तुवें आतां सांगलें ते हिसपान ती पायपलायन वा तो तर मोडलो तर हांबो तर बँड जालो जाल्यार ती पायपलायन मोडोंक शकता आनी व्हडले प्रॉब्लम जावंक शकता आनी लायफ थ्रेटनिंग. आमचे लोक मरोंक शकतात हिंगासर केन्नाय कितें जालें जाल्यार. ताका लागून हांवें 2 प्रपोजल घातल्या. एक घातला प्रपोजल हे मानशेक तेकोन एक ब्रीज करपाक उदकाच्या सायडीच्यान, म्हणजे दर्याच्या सायडीच्यान न्हू, आमच्या मानशेच्या सायडीच्यान एक ब्रीज कसो करपाक केला. तो रस्तो तसोच उरतलो. हो ब्रीज करपाक केला हे सायडीच्यान. एक पाट हो ब्रीज जालो न्हू मागीर हिंगासर आमकां काम करपाक बऱ्याक पडटलें आनी लोकांकी आमचे त्रास जावचे ना. केन्नाय पणजे वयता, तालिगांवचे लोक ना पणजेचे लोक कालाफ्रा येता, आमचे लोक पणजे वयता, अशें लोकांक त्रास जायना पळय तशें. नाजाल्यार कितें जातलें जेन्ना काम चालू करतलें तेन्ना आमकां लोकांक खूब त्रास पडटले. आमकां तालिगांवच्यान वयचें पडटलें, नाजाल्यार एटलिस्ट उदकान तरी भरून हाडचें पडटलें. कळ्ळें. ताका लागून हांवें प्रपोजल अशे 2 घातलेले आहा. ऑलरेडी हांवें दिलेले आहा, भितर दिलेले आहा करपाक. मानशे कमिटीच्या कडल्यान तुका कितें येयला की बाबा एका रिपेर बी करपाचें म्हणून? रिपेर रिटर्न म्हाका कांय येवंक ना. मात तेणी म्हाका सांगला, खूब शेतकाऱ्यांनी म्हाका सांगला की थिंगासर क्रॅक येयला कळ्ळें न्हू. आनी ते मागीर हांवें पळयल्या वचोन आनी परत ते बँड जालेले. तूं तर असो सकला देंवशी न्हू, ते पायपाच्या पोंदाक एक पॅरापीट आहा, तूं तर थिंगासर देंवशी जाल्यार थिंगासर न्हू सारकें गमता. ते तेन्ना न्हू आमच्या टायमार एक रिएनफोर्समेंट करपाक आमी व्हडले लोखणाचे बार घातलेले. आतां ते बार बँड जाल्या आनी फातर सगळे तेजेर डिपेंड आहा अशें कळ्ळें न्हू. केन्नाय ते तर मोडले न्हू आख्खेच देंवक शकता. ताका लागून इमर्जन्सीचेर हे गोवोरमेंटान कशे भाशेन हे करून घेवंक जाय. हे म्हाजें फॉलोअप करपाक काम हांव करतलोच आनी कशे भाशेन हांव हे करून घेतलो. पळयत जाल्यार खंय तरी मानशेकारांक सुद्दां त्रास जावंक शकता जे कोणी टेंडर घेतला आनी शेतकारांक सुद्दां त्रास जावंक शकता. कित्याक शेतान ते उदक वयता फुडें वचून पळयत जाल्यार. हय, तेजेर कितें म्हण? कितें आसता न्हू, खूब पाट शेतकार म्हाज्या फुड्यान येता सांगपाक अशें मानशेचे प्रॉब्लम आहा. एक पाट उदीक सोडिना कळ्ळें न्हू. आनी जेन्ना पळय शेतकार येता हांव त्या टायमार तेंच्या उजरात हांव केन्नाय मामलेदाराक फोन मारता आनी तेंचे क्लियर करता. कित्याक न्हू पळय शेतकार इम्पॉर्टंट आनी केन्नाय कितें आसूंक जाय न्हू. जेन्ना शेतकार कमिटी काडटा जे मानस वा पळोवपाक, ही शेतकार कमिटी न्हू कोण पळय शेतां रोयता न्हू तेंकांच घेवन करूंक जाय. जे कोण शेतां रोयना तेंकां जर कमिटीर घाल्ले न्हू तेंकां थोड्यांक व्हॅल्यू आसना. ताका लागून शेतकार जे कोण रोयता प्रेझेंटली तेंकांच घेवन ही शेतकार कमिटी काडूंक जाय तसल्याच मनशाक. तेन्ना तुका सगळे शेतकार आमचे हॅप्पी आसतले, सगळे बरे आसतले.
नाल्यार एक पाट नुस्त्याक लागून तूं जाणा एक पाट कितें जाता. चडशे पळयत जाल्यार कमिटीन आतां एक कोण तरी गव्हर्नमेंट सर्वंट सुद्दां आसा तशें येवंक मेळटा तांकां ते कमिटीन मानशेच्या म्हाजे हिसपान गव्हर्मेंट सर्वंटाक बाबा मेळना तशें रावपाक. जाल्यार तेजेर कितें एक्शन बी घेतलो तूं? ना म्हाज्या फुड्यान येत जाल्यार हांव घेतलो. ओके. सेकंड इशू हो आसलो की तेन्ना आमी फ्लायओव्हर जे म्हणटात जाल्यार ते फ्लायओव्हरचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा तुमचे तर? आमचे रिबांदार हय रिबांदार फ्लायओव्हर कितें जाला न्हू हे पाट पावसी आदले भशेन पडोंक ना. पावस चड पडलो कित्याक तेंचे मातयेचें फिलींग जावपाचें आसलें. म्हाका तेजेर आतां न्हू हांवें विशय चिंतला की इंजिनियराक घेवन हांव प्रेस दितलो तुका. कम्युन आतां इंजिनियरा कडेन उलयला हांव. थिंगा एक इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक घेता आनीक तेन्ना तुकाय आपयता. आनी म्हाका दिसता तेणी आपल्या तोंडान सांगलेलें बरें. कितें आसता जेन्ना ते म्हाका सांगता आनी हांव मागीर जेन्ना प्रेसाक सांगता एक पाट आमचें मागीर चुकता कळ्ळें न्हू. आनी कितें जाता मागीर ते म्हाका निबां दिता. पावस पडलो म्हणटा पावसाक लागून म्हणटा आमकां फिलींग करूंक मेळोंक ना. जेन्युइन रिजन दिता ते कित्याक पावसान तुका फिलींग करतलो जाल्यार ट्रक मागीर पोंदाक वयता कळ्ळें न्हू. ताका लागून आमकां तसलें रिजन दिता. हांवें आतां चिंतलां की तांकांच घेवन हांव तुमकां उलोवंक लायता. सिवेजाचो कितें प्रॉब्लम आसा हे एरियेक? सुएज प्रॉब्लम आमचो चड आहा. हिंगा कितें जाला न्हू आमच्या सांताक्रूज न्हू आमकां देवाचें गॉड गिफ्ट कशें आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 तळी आहा. एक बोंडोचें तळें आहा, एक माड्डीर म्हणून एक तळें आहा, एक आमचें मेर्शे तळें आहा, एक चिंबला तळें आहा कळ्ळें न्हू. आनी 5 तळी आमची आहा कळ्ळें न्हू. मेर्शे वाडये म्हणून एक तळें आहा थिंगासर. आनी ही 5 तळी आसलेल्या पाक कितें जाला न्हू ही आमकां न्हू एका गरमेच्या दिसांनी आमकां तोंडाय दिता. मस्किटो जायना झाडां बरीं उत्ता कळ्ळें. आनी ही आमी कशे भाशेन सांबाळूंक जाय. आनी ह्या तळ्याक लागून जाता कितें जेन्ना एक जर आतां बिल्डींग येता पळयत बिल्डींग येता कितें आमच्या तुमी जाणा कमर्शियल बिल्डींग येता तेन्ना कितें जाता न्हू तेन्ना आमकां तूं तर 1/2 मिटर हिंगा जमीन फोडीत न्हू आमकां उदीक लागता. हें उदीक लागता ह्या तळ्याक लागून कळ्ळें न्हू. हे रिजन हे प्रॉब्लम आमकां चड व्हडले जालेले आहा. कित्याक जेन्ना ह्यो कॉलनी आसता हिंगासर तो पोंदाक गेले सेप्टीक टँक मारपाक जाल्यार उदीक रोखडें लागता जाल्यार उदीक आनी उदीक जितले बरोबर कळ्ळें न्हू. ताका लागून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या सुएज प्लांटाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच आमच्या गांवांत घरां आहा दोंगराचेर आनी ह्या दोंगराचेर कितें जाला ह्या दोंगराचेर आमकां हें ना ट्रक वचना आनी गाडयो वचना जावं टँकर वचना. कित्याक आसता जेन्ना सेप्टीक टँक कोणेय लोकांनी मारली न्हू ती बत्ता आनी भरली जाल्यार मागीर तुका टँकर जावं पडटा ती सकन व्हरपाक कळ्ळें न्हू. ते वतले जाल्यार तांकां हें ना कितें ना ट्रक वचना वयर कळ्ळें. ताका लागून तेंची कितें जाता मागीर तेंच्यो बरोवन वचता आनी बरोवन वता आनी मागीर वयता शेतांनी वयता आनी वयता. मात हे लोकांच हांव फॉल्ट करिना कित्याक पळय जेन्ना आमी तांकां परमिशन दिता घरां बांदपाक तेंच्या हावस टॅक्स घेता तेन्ना आमची ड्युटी आसता तांकां सेफगार्ड करपाची. ताका लागून ह्यो सुएज प्लांट चड इम्पॉर्टंट कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचो गांव तर सांबाळटलो न्हू जाल्यार हे चडांत चड इम्पॉर्टंट हे करूंकूच जाय. आनी आमकां ही चड गरज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे जावंक जाय. आनी एक विशय आहा म्हणल्यार तो आमी रस्तो फोडल्या पळय तो हायवेचेर NH नियाजा कडेन तेजेर कितें म्हणटा तुमी? ती कितें जाला न्हू तुमी आयकलां आसतलें फाटल्या दिसांनी एसेंब्लीन हांव 2-3 पाटां उलयलां एसेंब्लीन की जेन्ना आदी पळय तो आमचो बायपास रोड आसलो नेरो आसलो त्या टायमार न्हू ताका कल्वट आसली 4x4 कल्वट आसली. मागीर जेन्ना तो रस्तो वाडयलो आनी मागीर पळय ताका ते सर्वीस रोड बांदले तेन्ना तेणी पायपां घातली आनी ती पायपां कितें जाल्या न्हू ती पायपां आतां अनइवन जालेली आहा आनी ऑलमोस्ट थिंगा 20 पायपां आहा. 20 पायपांनी फकत 3.5 पायपां चलताली. हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक. तेणें म्हाका 3 चेनीची मिशिनां दिवन ते सगळे ओपन करून एटलीस्ट 3.5 पायपांचेर आमचे गेले फाट उदीक सारकें फ्रिली गेलां. तसोच हांव आमच्या CMाकय थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें तो म्हाजे 2 व्हडले कल्वट पास केल्या थिंगासर आनी एक कल्वट चड गरजेचें आसलें कित्याक उदीक आमचें फ्रिली मानशेचे सायडीचें उदीक आमच्या दर्याक वचनासलें. सगळें उदीक आतां मिलिटरी कडलें मागीर मेडिकला कडलें मागीर आख्खे मेर्शेचे बांबोये चिंबेल हे सगळें उदीक पावसाचें जें उदीक येता न्हू तें सगळें आदी ह्या व्हाळांतल्यान मानशेक वयतालें. जेन्ना हो आमचो हायवे क्रॉस जाल्ल्या कारणाक लागून कितें जालां हें आमचें सगळें बंद जालां आनी हे आतां कल्वट आतां तुवें पयलें आतां 2 बांदता ते आतां काम चालू आहा. एक आमी आतां फास्ट बांदतले क्रॉस करतले एक आमी सर्वीस रोडाक पासून बांदून दवरला कित्याक
फाल्यां लोकांक त्रास जायना जावपाक रोड ओपन दवरपाक कमी न्हू केन्नाय कितें जाता न्हू असलीं कामां घेतलीं हातीन लोकांक खूब त्रास जाता हांव सजवता लोकांचें दूख हांव सजवता कित्याक पळय कितें आसता आमचे लोक न्हू हिंगासर आतां इस्कॉलाक कॉलेजीक वचपाक जावं बांबय वचपाक न्हू आमच्या नियाजा कडेन आमची चेडवां जावं बायलां रावतालीं आतां हिंगाच्यान बसीच वचना न्हू तांकां चड प्रॉब्लेम जाल्या कमी हांव तेंकां उलयलो फाटी एक बस घाली ताजे खातीर कितें सोल्युशन बी काडला तेजें तेजें सोल्युशन न्हू आतां हांवें तेंकां सांगलें एक बस तरी म्हणून टेम्पररी एटलीस्ट हिंगासान तेंकां बांबय तरी पावोवपाक कमलें न्हू हांवें म्हणलेलें तेंकां मागीर थोडे म्हणाले आसतलें म्हणाले आतां जातलें म्हणाले कमल्यान हें आतां तर जालें न्हू आतां हो तर आमचो सर्वीस रोड चालू जालो जाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी उदीक तर इन्नाचे तिन्नाक गेले न्हू जाल्यार चड आनी चड बऱ्याक पडटलें कित्याक पिण्याचें उदीक मातशें आमचें पिड्या जाल्लें कमलें न्हू आनी ते उदकाचो मातसो वास येता आनी अशेंच तर सोडलें न्हू जाल्यार मागीर हो वास वाडत रावता आनी तुमी पळयलां मागीर ते मागीर बॉम्बेचे अशें जावं उपकारना मेंड्रा ते पळयलां केन्नाय पास जाला जाल्यार कितें जाता वास येता उदकाचो घाण मारता ते जावं उपकारना म्हणून म्हाका हें मातशें स्मूथ केलेलें जाय तशेंच आनीक म्हाका व्हडले 2 व्हडले कलवट जाय हे 2 तर आनी कलवट येत न्हू आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले मेजर 3 सांगू शकता तुझे डेव्हलपमेंट कितें उरला ते पळय म्हाजें उरलां म्हणटा ते एक व्हडलें म्हणटा ते मेत चिमला तेंकां एक फुटबॉल ग्रावंड भुरग्यांक आमकां ग्रावंड ना आमचे टॅलंटेड भुरगे बरे शेवपी वयता थिंगासर ते जिखता मात तेंकां कितें जाता न्हू ग्रावंड ना गव्हर्मेंटान बांदलेलें तशें ग्रावंड आतां खंयसरी शेवता मेवता थिंगा तो एक मेन प्रॉब्लम आहा आनी दुसरें आमचे कम्युनिटी हॉल आमकां हिंगासर एक इम्पॉर्टंट आमकां जाय तशेंच आमकां वॉकिंग ट्रॅक जाय तशेंच ह्या पासून आमच्या टायमार एक वॉकिंग ट्रॅक घालपाक केल्लो मेचेचे ट्रॅक हायवे टच आहा न्हू ताका वॉकिंग ट्रॅक प्लस सायकल ट्रॅक आमी तेन्ना घाल्लेलो तोच हांवें फुडें घाला आतां सगळ्यांक हांव आतां प्रत्येक कमिटी कडेन उलोवन ऑलरेडी हांवें नोट घातला भितर दिवपाक गमलें न्हू एक पाट तो तर जालो न्हू ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर एक तेजो रावंड आहा अच्छा एटलिस्ट तो तर बारलो न्हू एक 2 रावंड कोणें मारले जाल्यार समतो एक बरें तरी कितें म्हाका हिंगासर जाय केलेलें हेज्या टायमार ओके फाटले दीस एनी टॉक विथ रेनेट एंड यू ऑन दिस 4-5 दीस जाले आतां हे म्हाका आतां इंजरी जावच्या पयलीं म्हाका दिसता मे बी अबाउट 8 days बॅक तो म्हाका मेवलो बाजारांत आनी तो बाजारांत म्हाका मेवलो आपणे मुंगाला लेटर बरयलेलें आहा मामलेदाराक पूण मामलेदार एक्शन घेयना पूण मामलेदार एक्शन घेयना जाल्यार बट देर हॅज टू बी सम फॉलो अप बेश्टे एक्शन घेयना म्हणून तशें कितें मे बी मामलेदार ऑल्सो हॅज इज टायड अप विथ सर्टन लिगल एस्पेक्ट्स ताका गोडे लीगल एस्पेक्ट्स आसूंक शकता दॅट वेदर ही कॅन फ्रेम द रुल्स फॉर गिविंग आउट द लीज or not आमकां खबर ना that it will but definitely in the rules and regulations of the Mamladar Act he has got a position where he can control, he can call the parties, he can call the parties. आता पळय रेनात तर as a tenant association chairman आसा जाल्यार he can call Renath representing the tenants association and he can call the person who is taking on lease. हांव म्हणिना की तो कोणे पळय लिजार घेतला पळय ते बांद म्हणटा हांव म्हणटा कोणे आनी कोणाचे कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आसूंक शकता बट पुलीस कंप्लेन फायल केली जाल्यार एटलिस्ट they have मामलेदार can call the police or the PI and summon the police and say baba this is the thing, this is the fact, you please investigate. हय एक्स एमएलए खबर आहा सगळे आनी तो कितें म्हणटालो तो तेन्ना ताणें आमकां हेल्प केला येयला तोय उलयलो ते कडेन उलयलो मामलेदाराक सांगलें पळय हें जालां आमी मामलेदारान सांगलें पळय आमकां तेन्ना सायन घेवपाक नासलेली आमकडे पयशे आहले थिंगा पूण काडपाक आमकां हें ना ऑथॉरिटी ना 5,000 कितें जाता तूं मात सांग जेन्ना आमी घेतले ते ह्या आदी कोण माणूस हाडटा ते कडले पयशे घेतले आनी हे कडल्यान आमी उदार घेतले हो आमचो माणूस सेकार आहा ते कडे आनी लायल्यो फिट केले आमी 8 दिसां भितर फिट केले आमी त्या पयलीं फोई लावन ते बांदून दवरले 8 दीस माणूस तयार जायसर आनी आमी ते करून दिले मागीर आमी तेका हेका तो कोण माणूस काडटालो तेका तेका दिले आमी ते कडले पयशे घेवंक ना ते काडून सगळी रिणां फारीक केल्या बरें तुम्ही म्हटलें की कमिटी जी तुमची आसा 15 वर्सां तुम्ही ते कमिटीन आसा पूण सद्याची परिस्थिती जर ना 15 वर्सां हांव ना हेच्या फाटीं आहलो तितून हांव सद्याची ना मागीर चेंज जाली तितून म्हाका पत्तो घातलो एट प्रेजेंट जी कमिटी आसा ती एक्टिव्ह आसा हय बरोबर का ना एडवोकेट म्हणा नाल्यार कितेंय म्हणा पूण आतांची जी परिस्थिती आहा ह्या मानसूची तुमकां खबर आहा सामकी बिगड परिस्थिती ना आनी आतां आमकां सगळ्याक मेळून ते म्हणजे गव्हर्मेंटाक आनी तुमकां आनी जे कोण टेनंट आहा तांकां
इमिजिएट ऍक्ट करचे पडटले नाल्यार ती मानसूय उरचे ना तुमची कमिटी सारकें. सारकें. ते हेजो एका प्रश्न हांव जोडून सांगतात तुम्ही थंय केन्नाच आमदार लोकल आमदाराक बी रिप्रेझेंटेटिव्ह केन्नाच दिवना दिला बरें दिला स्पेशली तुका दिला चॅरमॅनाक दिले आमी दिल्या हय आमी गेले आनी आतां पळय तुमी डिफॉल्टी म्हणटात हे पळय हे इतले डिफॉल्टी आहले ते आमी एक तेन्ना हे ते आदली कमिटी आहली तेणी हे इतले आनी हेच्या फुडें आतां हेणी ते पयशे पेड केल्या शिवाय आमी तांकां हें दिवंक शकना म्हाका एक सांग तूं आतां गव्हर्नमेंट हय. सर्वंट तूं कमिटीन रावंक शकता आमी गव्हर्मेंट सर्वंट विदाउट सॅलरी तो गव्हर्मेंट सर्वंट हांवूय गव्हर्मेंट सर्वंट आसलेलो पूण आमी हिंगा पगार घेयना आमकां हिंगा पे करिना कांय आमच्या बोल्सांतले मोडटा वयल्यान आमी समजलें आतां तुवें आमकां आपयलां हांव मोटर गाडी घेवन येयला म्हाज्या बोल्सांतले पेट्रोल गेले कोण म्हाका दिता हिंगा आमी आर नॉट आनी देन वी आर टेनंट आमी शेतकार जाल्यार गव्हर्मेंट जावं कोणूय जावं आमच्यानी कमिटीन राव येता आतां आमचे कित्याक आमी पगार घेयना हिंगा न्हू पगार घेयना जाल्यार तुमी कमिटीन रावंक शकता जालेच न्हू आतां तूं सांग म्हाका गव्हर्मेंट आतां गव्हर्मेंटाचे हे आहा युनियन लिडर आहा ते कशे युनियन लिडर जाता तर गव्हर्मेंट जॉब आसूं ते युनियन लिडर जायना जाता न्हू त्या प्रमाणे तूं सर आयक ना म्हणटा तुका आमी शेतकार म्हणल्यार आमच्या राव येता न्हू सेम प्रोसिजर कोमनिजात लेगून सेम कोमनिजातीन जे कोण आसता तेंकाय सॅलरी नासता कळ्ळें न्हू हेच्या आदी आमचेय मनीस कोमनिजात गव्हर्मेंट सर्वंट आसले अच्छा लोकल तुमचो आमदार तो म्हणटा की आपल्याकडे अजून पासून मानशेचे तुमचे कडल्यान काय येवना मानशेचे म्हणजे मानशेचे हेजे रिपेअर करपाचे कितें करपाचे जाल्यार आपल्याकडे येत जाल्यार म्हणटा तो जाल्यार आपण कितें तरी ऍक्ट करू शकता बाबा पळय आतां हे लेटराची आमी हे लेटराची आतां कॉपी मानशेचे लहान दिला तेका त्याच्या फुड्यान वचपाक मानशेचे अजून आमकां कांय प्रॉब्लेम जावंक ना न्हू आनी आमी कितें जायत जाल्यार आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म करता कित्याक वी आर आमी मामलेदाराच्या अंडर आहा आमी हेड ऑफ कमिटी आमचें कितें जाल्यार मामलेदाराक पयलीं इन्फॉर्म करूंक जाय समजलें न्हू आतां MLA कडेन वचपाक आमकां कांयच येत ना जाल्यार आमी कशे वयतले पूण आमी आमी गेले आमी तेजे फुड्यान गेले पण आमकां तो बरो कॉपरेट केलो आमकां तो कांय ना आमी ताका हें करिना आमी तो आमकां आमी कोणाच्या अंडर आहा आमी हा मामलेदाराच्या अंडर आमी हेड ऑफ आमी शेतकार कमिटी न्हू आमकां शेतकारांनी निवडून दिवंक ना आमकां मामलेदारान आपणाक हेल्पिंग हँड कशें आमकां दवरल्या ताणें सो आमी कितें आमकां प्रॉब्लेम जाल्यार आमी पयलीं इन्फॉर्म मामलेदाराक करता सो तुमी आतां फॉलोअप घेतला हेजेर हय आमचें फॉलोअप चालू आहा पण ते डिले करतले आमी कितें आतां कितले वर्स जाले म्हणल्याचे प्रमाणे PWD आणि वॉटर दोन पीड लागता रोड आणि वॉटर जाल्यार तेंचे कडेन फॉलोअप कितें चालू आसा PWD ची आमकां डायरेक्टली ऑर्डर आहा रिपेअर करपाचे आणि कॉन्ट्रॅक्टर पासून येऊन गेलो कॉन्ट्रॅक्टर येवन गेलो आमकां सांगले बाबा स्टार्ट जाता म्हणून काम करता म्हणून ही आता 2 वर्सां फाटली हय आमी तेन्ना सण करता न्हू अजून पासून चालू आहा चालू बरें ती ऑर्डर तीच बरें 2 वर्सांची ते कांय करना आमी कितें करूया आमी तेच जालेंच आमी तेन्ना हाडून इन्स्पेक्शन पासून केला तेंचो प्रॉब्लेम कितें बरें रोड बंद करचो पडटा लायट डिस्कनेक्ट करची पडटा म्हणटा ते आनी लायट डिस्कनेक्ट जाल्यार आमी GMC आमी ते सगळे हे जाता तोच प्रॉब्लेम मग ते तोहे म्हणटा तोहे म्हण तेणी तिका एक वाल बसयता म्हणूंक लागले आमकां हय कितें का ग्रावंडा कडेन आमच्या तेणी तिका वाल बा बसयला हांव नको पूण आजून पासून ते रस्त्याचे कांयच हे करिना वाल बसयलो तेणी ते काम करता म्हणून ओवरऑल आतां टोटल ऑथॉरिटीचेर आसा की आता रस्तो बंद करप म्हणटा फक्त गाडी मोडले जाल्यार तो ऑटोमॅटिक बंद जातलो तेच तेन्ना बंद जातलो रस्तो मोडला न्हू पायप लोटून वयतले व्हडल्या उदकान पय लोट कित्याक पायपाक ते आधार कांय ना थिंगा सो हेजे खातीर तुमी आमदाराक कितें रिप्रेझेंटेटिव्ह करतले तुमी आमदाराक आमी ओके सारकें आमी करूंक शकता आमी फॉलोअप केला ते आमी कडेन कितें लेटर आहा ती मारून आमी ताका लेटर दिवंक शकता पळय आमी ऑलरेडी केलेले आहा पण एक्चुअली सगळे मामलेदारान पळोवंक जाय मामलेदार 2-2 म्हयन्यान मामलेदार चेंज जाता रे ताका म्हणून गुन्हे ना एकलो मामलेदार आसलो तो बरो दिवसाक घेतालो तो येयला हिंगा पासून इन्स्पेक्शनाक बरें बाय नेक्स्ट वीक म्हणल्यार तुमी कितें फॉलोअप घेतले आतां पळय आतां तुमी सांगता खरें आमकी हेका आमी MLA पेपर जाता आमी जातात तेका पूण तेणें आमकां 2-3 फावट आपयले आमी आपयता तितले फावट तेच्या गेले पूण आतां हे कंडिशन जाल्यार वयचेच पडटलें न्हू
डिजायन जावपाचे हेजेर आहा ते मातशें ही कामां उरलेली म्हणून उरलोलो सद्याक ती सगळीं कामां आमी उदक हें बांद केलें फोंडीचो बांद केलो आमचे बोंडाचे तळ्याचे उदकाचे हें केलें आमी काम केलें मागीर चोगले बांद केला ही सगळी बांद काम करून आमी आतां डिजायन जाता अच्छा डिजायन 110% सांगता आमकां ह्या हितून रावपाक ना कित्याक हिंगा कॉपरेशन सारकें ना आनी लोक दुसरें म्हळ्यार दुसरो लोक आमकां कोणें घरा येता सारूंक बाबा हें जावना तें पूण जोरी तर जोवण्याक लोक आपणाक जाय तें करता शेतान कोणीय येता कोणीय माती घालता कोणीय शेतां पुरयता कोणीय आपणाक जाय तें तेन्ना जर कमिटीक तर कांय हें करना श्वासान घेयना ते कमिटीन रावन कितें फायदो हें आमकां रावपाचें ना आनी दुसरें म्हळ्यार लोकांकूय आमकां त्रास केले नाका जेन्ना लोकांक दिसता आमी वायट करता जाल्यार आमीच पयले सद्या आमी आमचो जागो घेतलो बरो न्हू डिजायनेशन हें म्हाजें म्हणणें डिजायन जावन तूं दुसऱ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक सोदता तूं ना हांव म्हणटा डिजायन जावन कितें आहा तें आमच्याहून बरें करचें तुमी जाता तितलें बरें कित्याक आमी जर दिसता आतां पळय हाडले कमिटीन आसले तेणी कितलीं वर्सांच ऑडीट करून आसले आमी येवन ऑडीट केलें जेन्ना हें ऑडीट करूंक तेन्ना तुजे कोणें सगळे डॉक्युमेंट हें तें आसूंक जाय आमी कोणें हें सगळें आसलें आनी हें करून आमी आनी आयज आमी टर्म्स एंड कंडिशन घालून जे कोण ऑप्शन आहा ताका आमी पयलें सांगलें तुमी 50% पयलें भरूंक जाय आनी जेन्ना एग्रीमेंट करता तेन्ना सेकेंड अशें आमी करून मामलेदाराक आमी आतां लिगून ऑडीट करपाक आमकां परमिशन दिवचें म्हणून पूण आमकां आजून रिटर्न येवंक ना बरें रिजायन केन्ना जातलो तूं आतां ऑलरेडी आमकां चडशे 110% आमचें डिजायन जावपाचें काम चालू आहा पण आमचे ते हेणे पात्रान निघून म्हणलें मातशें आपणाक कितें सांगना तुजें कशें जातलें हय पूण हांव 100% दिता थँक्यू देव बरें कर